सगल्यांक बरो दीस दिवं. तुका विशेष कृपा दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले जुझेफ फेर्नांदीस देवान ताका आपण सोशी आपूण वेल्यार ती वर्सां वतात असलें ताचे पातवाक उरलां जाल्यार देवान तें धुवन काडून ताका सुरकीचें राज फाव करूंक मागतना दुखेस कुटुंबाक देवान बुजवण फाव करूंक आमी मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समृपता जेजुएनो सिल्वेरा कुस्तोदियो काब्राल आनी एंजल डायस आपलो जल्माचो दीस समृपता तेन्ना देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तांकां फाव करूंक सगळे वायटा विघ्नांतली राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. आमारा ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जुसे मारी मास्कारेनेस मायकल मास्कारेनेस एंटनी डिसुजा जुसे कुएलो Antonio João Fernandes, José de Souza, Baptista Pichot, Shirley Rodrigues, Severina Fernandes आणि क्रूज पिशोत. आयज सायब्रिमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता सांतिसिमो साबियो आणि मारियोला फेर्नांदीस गाळी विक्टोरिया विकस पसरेंबाट शॉन आल्मेदा अमाराल एलिझाबेथ फेर्नांदीस केरन एलियन ग्राजाव गुरजाव पियाले मोरोड डॉमिनिक दाकुना ऑडलेंबाट 2 वेन्सिओ डिसुसा वॉडलेंबाट 1 ट्रेवर फेर्नांदीस. सायबिमाची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना सायबिमाची विनवणीत ह्या कुटुंबान शांती कुशालकाय बरेपण फाव जावंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हजे बरी मानू आयज पवित्र सभा समरण करता जेजूचें भोव पवित्र नांव. जेजूचें भोव पवित्र नांव. जेजूचें नांव आमकां सोडयता आमकां पेकोवणी दिता आमच्या जिवितांत शांती आसता. ह्या जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरूं आनी जितले पावटी जेजूचें नांव आमी उच्चारता तें भावार्थान आनी भक्तीपणी उच्चारूं आनी हेच नांवा वरवीं आमकां सोडवून कुशालकाय शांती आमी मेळून घेवं तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक पातकी उस्कोद म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यो उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अमोसो अपराध अमोसो अपराध अमोसो बोगड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच कुवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को मिसा काकूत को मिसा काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. प्रार्थुया थोडो सोबे उगीच रावन तुमचे कासकी ते जावं देवा आमकां दवरा. सोबेस्पर देवा तुवें मनशा कुळाची सोडवण तुज्या शब्दाच्या मनशापणाचेर स्थापले. तुजे पद जा मागतात ती काकलूत तांकां दी. अशें तुज्या एकल्याच जोणीत पुताच्या नांवा शिवाय
दुसऱ्या कसल्याच नांवाक उलो मावचो न्हय म्हूण सोर पोवचा नासो. तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे त्या राजभोग चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्यवन जोआचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणोत, तर हें खरें म्हूण समजात की जांचे जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताचे तावन जल्मल्यात. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणून ताणें फावो केले, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच तावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यो तें आजून पर्यान उगडापें जाल्लें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकी जातल्यो, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यो. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर हो बरवासो दवरूंक आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मूळ जियेतात. जो कोण पातक करता तो सुमूर्तीक पाठ करता, कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाठ करप. तर आमची पातकां काडूंक उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणोत. ताचे सवे रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी ओळखूंकूय ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. शेकांचे पितुमेचेर देवाची सोडवण फाकली म्हणुया. शेकांचे पितुमेचेर देवाची सोडवण फागली. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवे गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोळ्यान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकांचे पितुमेचेर देवाची सोडवण फागली. शेकांचे पितुमेचेर देवाची सोडवण फागली. आख्खे पृथ्वीर गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांचे पितुमेचेर देवाची सोडवण फागली. किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तंतणीत वाकाणणी कर. जबाब. शेकांचे पितुमेचेर देवाची सोडवण फागली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy, 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 soy. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy, 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 soy. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो. आपणाक मानून घेतलोल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे ताणें तेणें केलें. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy, 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 soy. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. A तुमची सव्या जुवां पोरमोणे जेस क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सव्या. दुसऱ्या दिसाक जुबाबान जेसूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगूंक हांवें तुमकां अशें म्हणलां. म्हज्या उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजें बोनबोड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकांत स्नान दिलां. जुबाबान अशी गवायकी दिली,
पारव्याच्या रुपान सरकारांत ओत्मो देवलो आनी ताचे थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका ओळखून आसलो. पूण जाणें म्हाका उदकांत स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं ओत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. की हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव कोवाय दितां. सोमयाचें शुभोत्तमान. वखाणली तुका क्रिस्त. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव कोवाय दितां. म्हजो भयण मानू जुआंव बावतीस देवान ताका पाठयल्लो आपल्या पुताची वाट तयार करूं. देवान ताका पाठयलो इस्रायल पोरचेक पोरगोटणी करूंक. सोरवोंडार जितलीं वर्सां रावतालीं तो सोरवोंडार आयलो आनी ताची वाट तयार करूं. आनी हेच कितें म्हजो भयण मानू जुआंव बावतीस आयच्या शिव वर्तमानांत कोत्ता तें आमी आयकलां. जुआंव बावतीस जेजू आपणा सोंसी येता तो पळयता आनी पळयलो म्हणटोच तो फाटीं फुडें सरोना. ताका पळयता आनी जें कितें पळयलां देखलां आनी जें कितें सर्वेस्परा देवान ताका सांगलेलें तें तो पळयता, तें तो उदगारता, परगोडटा आनी म्हणटा देवाचो पूत तो जेजू क्रिस्त सोरवोंडार तो. म्हजो भयण मानू ही परगोटणी कोत्ता हांव तेन्ना आनी की गोवायकी दिता हांव तेन्ना जुआंव बावतिस्ताचे जिवितांतले आमकां जायते शेगूण निगाळूंक मेवतात. पयलो शेगूण म्हजो भयण मानू आनी हो व्हड शेगूण म्हणल्यार ल्हानवीक आनी कालतेकायेचो. तो ल्हानवीक आनी कालतो जालो देखून देवान आपल्या संवसारांत कित्याक पाठयला आनी आपलें कार्य कसलें. आनी जेजू ताची सोंसी येता तेन्ना तो सोरवोंडार म्हूण परगटूंक तो फाटीं फुडें सरोना. सो ही ल्हानविकाय ताची कालतिकाय ताच्या जिवितांत. दुसरो शेगूण आमी ताच्या जिवितांतलो पळयता तो म्हणल्यार वेळ तो हरोण्यांत सारतालो आनी कितें करूं मागणें करूं उपास करूं. एके भाशेन आपल्या जिविताची तयारी आनी मागीर हरोण्यांत ताळो दुसऱ्यांचे जिविताची तयारी करूं. सो हो एक शेगूण म्हजो भयण मानू ताच्या जिवितांतलो. सो जितलो तो ल्हानवीक जालो खालती जालो जें देवान ताका मिसांव दिल्लें तें मिसांव तो साकार करूंक पावलो. जें देवान बासायल्लें तें तो पळोवंक पावलो आनी जें देवान ताका धाडलोलो परगट करूंक तें आपल्या उतरांनी तो परगटूंक पावलो. सो आमच्या जिवितांत म्हजो भयण मानू आमी ल्हानवीक आनी कालती जाता तेन्ना हें देवाचें आसणी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक पावता. ल्हानवीक आनी कालती जाता तेन्ना देव आमचो सोरवोंडार तो आमचो पेकोणार हेंवूय आमी मानून घेवंक पावता आनी हेंच आमी परगटूंक पावता. आनी इतलेंच न्हय जेन्ना ल्हानवीक आनी कालती जाता तेन्ना आमची जण एकल्याची अस्कोताय आमी ओळखून घेवंक पावता आनीक देवा लागीं बोगसोणें मागूंक पावता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास केल्लो आसा आमी सगळीं देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं आनीक जेजू ह्या संवसारांत आयला जाल्यार आमकां सगल्यांक पातकांतली सोडूंक हें नवें जिवीत फाव करूंक. आनी जी कोण ताचे सोबें जियेतात ताचे सोबें कसलेंच पातक ना. बरें उतरां. ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणात. ताचे सोबें रावतात तो मनीस पातक करिना पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंक वयना. तर म्हजो भयण मानू जितलें आमी जेजूक लागीं रावतले जितली आमी जेजूची वळख घेवंक पावतले दुबाविणी आमच्या जिवितांत थाळण्यो येतल्यो पूण हे सगल्या थाळण्याचेर आमी जैत करूंक पावतले. पातक पयस करूंक पावतले आनी हे भाशेन त्याच जेजूक आमचो सोरवोंडार म्हूण आमी मानून घेवंक पावतले आनी ताकाच आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी परगटूंक पावतले. म्हजो भयण मानू जेजूचें नांव पवित्र नांव जावन आसा आनीक ह्या नांवा वरवीं आमकां जण एकल्याक पेकोणी मेवता सोडवण मेवता शांती मेवता कुशालकाय मेवता. आनीक आयज ही परब आमी समोरपता तेन्ना करीत भाशेन हें नांव जेजूचें पवित्र म्हूण मानून घेवया
आनी जितले पावटी आमी तें उच्चारता तेन्ना भावार्थान आनी भक्तीपणी उच्चारुया. ताका आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत धर्मदूताच्या इतिहासांत शीस कितें करताले, जेजूच्या नांवान पेखोवणी दिताले. आमी जाणा सांत पेद्रू जेन्ना देव मंदिरांत तो वेतालो थंयसर भीक मागताले आनी तेन्ना ताणें कितें म्हणलें, तुका म्हजे लागीं दिवंक भांगार ना रुपया ना, पूण जें म्हजे लागीं तुका दिवंक जाता तें हांव दिता. तो म्हणटा जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनीक चलूंक लाग. तर म्हजे भयण मानू, जेजू आमकां सोडयता, जेजू आमकां पेखोवणी दिता. सो आमी हें जेजूचें नांव घेता तेन्ना हीच पेखोवणी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक, ताचे आसने अनुभवूंक भावार्थान हें जेजूचें नांव घेवया. आनीक आमचो बाबाट जेजूचे ताच्या नांवाचेर आमी कोलावूं आमच्या उतरान कोरन्या वरवीं हेच नांवाची परगोटणी करूंक आनी हेच नांवा वरवीं दुसऱ्यांकूय पेखोवणी अनुभवूंक दिवंक, दुसऱ्यांकूय देवाचो मोग अनुभवूंक दिवंक तेच बापाची कृपान बोड सणेकल्याक मागुया. बेठोनेक आमी गायन गावया सी 27 निष्कोडोक निर्मोल उडो पान 30 आनी 9 C27 पेज 39. Niškodok निर्मोल उडो म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सतपूत विद्यार्थ्या बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मागून घेवन. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणाची दानां हाडून आमी तुजे लागीं मागता. मोरोपर्यंत खालतो जाल्ले जेजू क्रिस्ताक तुवें सोडवण दिवपी नांव दिलें, तशेंच आमकां त्या नांवाच्या बोळान घट कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर, तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. तुमची काळसा उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदबेतना सासनाचे देवा, सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलें. ताचे उद्देशीन देवदूत तुजी महिमा वाखाणटात. बोलवंत तुका नमस्कार करतात. शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीम संतोशान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचे थाळे मेळून काल्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा करोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोखर कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगत्याची कास नवे आनी सासणीक कोळ्याचेर वत पातकांचे बॉक्सून मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते बारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबाटाचो गुट सोम्या आमी पौंडो खाता आमी एकाशीतले पियेता तितले पावली तूं बरो तेसो तुझे मरण कोटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वोची कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावत केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचे विस्तार लोलये तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवा आमचे भागीन बापा आनी फिलीप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर जुजे तुज्या सेवकाचो उगडास कर तुवें ताका संवसारांतलो तुजे सोयशी आपोवन वेलाय तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचो तो वांटेली जावं तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आनी तुज्या काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमी सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यो तांकवार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्मदूतां आनी सोरकाय तुका मानुल्यात ते सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोतबिदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन देवाच्या उतराची शिकवण घेवंक आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शुक्र प्रार्थन आमी दीर घेवन म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सभेच्या बाबाटाचेर तिस्कार आनी कशे पोरमे तिका शांती दी आनी तूं सिका एक वटान सांबाळ
जे ते राजभोग चलिताय शासनाच्या शासनात आमेन. स्वामीची शांती सदाकाल तुमचे सोबे असो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. एकामेका मोगान जीवची शांती दिया. देवाची शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोमियोच्या वेळार आमी गायन गावुया. D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो पान 60. D23 पेज 60. जिविताचें उदक आबूर पियोग्योचें ताणेल्यार जिविताचें उंडो
प्रार्थूया. सर्वेस्परा जेजू क्रिस्ताच्या नांवाच्या मानाक आनी तुज्या वैभवाक भेटूं आमी शेवलोलें हें बलिदानाचें थान तुज्या भरपूर कृपेन आमकां भरूं. अशें आमची नांवां सरकार भरून आसात म्हूण आमकां संतोश भोगूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हाजे बहीण मानू आतां आमी आयज जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कोमिन्यांक घेवं येतल्यो. सांतिसिमो, वयताळे, पसऱ्यां बाट आनी पियाले मोरोड. एकूच विनंती आसा, जे कोण सिमितेरीन वेतली ताणें गायन चलता तेन्ना सिमितेरीन वचूंक भायर सरचें, कित्याक मागीर रोखडोच कोमिन्यांव दिवंक वचूंक जाय. सर्विस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे आत्म्या सोबे आसूं. सुर पुतभिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळुकार मागणी सामिंगेल मा बोडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सोदकीच्या दलबाराच्या कुंवरा देवाची पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्याक एमकोणाक लोटून घाल, कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूं आख्ख्या संवसाराक चड पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. D1 आमचे बोरी राव तूं सोम्या, पान 70 आनी 6, D1 पेज 76.